नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांतली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। वीके जाधवान स्वीकारलो जमीन हडप चौकशी आयोगाचो पदभार। सोमारच्यान सुरू जातली बेकायदेशीर जमीन वेव्हारांची चौकशी। विरोधी पक्षांच्या बोफोर्स बोवाळा उपरांतूय पालिका कायदो दुरुस्ती बिलाक सभापतीन दिली मंजुरी। बिल हाडून सरकारान केली लोकशायेची हत्या, विरोधकांचो आरोप। भौशीक बांदकाम खात्यातल्या कर्मचारी भरती घोटाळ्यावेल्यान विधानसभेत बोवाळ। सभागार समिती वरवीं चौकशी करपाची विरोधकांची मागणी। सरकाराकूच ना कोंकणीचो मोग। ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वेबसायटी वयल्यानूच कोंकणी गायब। कायद्यान बेगोबेग दुरुस्तेची विरोधकांची मागणी। डेस्टिनेशन वेडिंगाक येवची ना कायद्याची आडखळ। स्पेशल वेन्यू तयार करपाक मुख्यमंत्र्यान दिली मान्यताय। आणि म्हादयच्या विशयाचेर भाजपा सरकार काडटा झेमो। खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारांत। बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणातली सगळी कागदपत्रां सोमारा आयोगा मुखार सादर करात असो आदेश चौकशी आयोगाचो मुखेली वीके जाधवान एसआयटीक दिला। तशेंच ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर पुराव्या सयत दस्तावेज सादर करपाकूय सांगला। हे खातीर एका खासा अधिकाऱ्याच्या नेमणुकेची सुचोवणी ताणें दिल्या। आयोगाचे मुखेली एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांक घेवन बिरेस्तारा स्वता वचून जमनीची पळोवणी करतले। गोंय पालिका कायद्यातल्या दुरुस्तेचेर बोफोर्स तोफांनी हल्लो चडयल्या उपरांत ते बुधवारा विधानसभेत पास जाले। पालिकेचो नगराध्यक्ष निवडटना आदी गुप्त मतदान जाताले, पूण आता कायद्यातले दुरुस्ते उपरांत हात वयर करून मतदान जातले। हे दुरुस्तेक फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय धरून विरोधी पक्ष मुखेली युरी आलेमावा सयत 7 विरोधी आमदारांनी खर विरोध केला, पूण सरकार आनी मंत्री विश्वजीत राणेन विरोधकांचेर आडनदर करून हे बिल पास करून घेतले। Those people who can't manage the council are bringing such type of bills in the house. Speaker sir, he loves आणि म्हाका दिसता हे जर आमी पास केलें जाल्यार आमी क्लियर कट मेसेज घालता। तुमकां एक सांगता, ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता, आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून। तुमी सदांच चिंतच्या तुमी रुलिंगान आसतले म्हणून। एक दीस तुमी हांगा रावन बॉब मारूंक लागतले, ना ना आमकां भितर घ्या, बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज, ते म्हणूंक ना, मागीर मारतलेच तुमी, ना हे कळ्ळें लोकशाहीचो हत्या म्हणून। स्पीकर सर, एक क्लियर कट हांव सांगूंक सोदतां, मुखेलमंत्र्यान सांगचें 3 वर्सां ही ताका आयडिया कित्याक येवंक ना, आतांच कित्याक आयली मडगांवां मार खातकर, शेण खातकर हे पार्टीन, की 15 जाण उबे रावले फोटोक, 10 मतां पडलीं, दुसरे दिसा कायदो बदल। इज नॉट डुईंग एनीथिंग। This bill, Speaker sir, is going to turn into a virus. This will spread and multiply, and it will kill the democracy not only in municipalities all over. It was our Congress government, Speaker sir, at the center, the then leadership Prime Minister Rajiv Gandhi did with the 73rd and the 74th amendment. He had bought this, given powers to these self-governing bodies. So Speaker sir, if you pass this bill, and to kai house anta Speaker sir, select committee girls, Speaker sir, select committee that day, let us study it. If you pass this bill, you will remain in the history as murderers of democracy. Yes. Freedom of speech and freedom of choice. I demand that this bill should be withdrawn. Yes. Honorable Member Shri Vijay Sardesai has expressed his views on the bill. Ultimately, in a democratic process, is the select committee. It's the bill. It's the decision of the government and the ordinance that we have already brought out, and we have brought this to the House. This is to have it passed. Honorable Leader of Opposition also has expressed his views, but we as a government have taken a decision, and everything what the Congress has done is not the gospel truth or something good for this country.
It's my Yes, sir. appeal to you to put it for vote because this is the decision of the government and we are unanimous in taking this forward and we have no interest in having this forwarded to the select committee. Request to move the bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 be passed. Yes. अनुदानित मागण्यांचे बुकलेट आयते वेळार दिवचे परस ते पयलींच दियात अशी मागणी अधिवेशना वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली. ती जर पयलींच मेळत जाल्यार आमकां ताचेर अभ्यास करून येवपाक मेळटलें. ही प्रथा मातशी बदलची अशी मागणी युरीन ह्या वेळार केली. 2022-23 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्याचे सादरीकरण पासाभास आणि मतदान दुसरी बॅच. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानित मागण्यो पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मुख्यमंत्री CM. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2022-23 second batch. आता आम्ही 2022-23 वर्साचो अनुदान Because I know it is a custom for you all to give this supplementary grants booklet at the last minute, but because I feel that this has to change. I know it is a custom, but because आमकां हांगा शिंकोन कितें मांडपाक जाय. Last minute आमकां हें दिता. I know over the years you all have done it and this needs to change. It's because this system needs to change. आमी हिंगा शिंकोन कितें उलोवपा येले. Last minute आ supply question you kindly act. Yes. Yes, a custom is Speaker sir. Place करताना it has to be given. जैसे bill जो nominee देता. You place it a little before, no? Last, just you can do it. Why, if you can curtail the assembly session and do all these things, why not this? No, that issue is not about that. See, issue is when the supplementary demands are placed before the House, that is the time the booklet is placed. Yes. आता आम्ही 2022-23 वर्साच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो घेऊया. वाचपाक मेळटले म्हणटा तो. वाचपाक दी म्हणटा तो. म्हणटा वाचपाक आपल्याक चान्स दिवचो. सो इन अ वे ही इज नॉट रॉंग. Practice जर आसा जाल्यार practice change कर. So you are good at suspending laws. What he is saying is right. Suspend the law and give it. Speaker sir, it is a suspension of rules, not laws. I want to tell you. Because this is a matter of procedure. It is a procedure which can be adopted by the House through a resolution which is unanimous. He didn't say that. He didn't say that. भौशीक बांधकाम खात्याच्या नोकर भरती विशयावेल्यान अधिवेशनाचे बुधवारचे सत्र बरेंच तापले. भौशीक बांधकाम खात्यातली नोकर भरती हो खात्यान केल्लो 70 कोटी रुपयांचो घोटाळो आसा असो आरोप करीत विजय सरदेसायान मंत्र्याचेर फोग काडलो. तशेंच ह्या विशयाचेर हाऊस कमिटी अपॉइंट करची अशी मागणी करीत सगळे विरोधक एकठांय जायत विशय बरोच तापलो. मंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्ना हे? शंकर बामणकर सांग मरे. सीएमान आन्सर दिवचे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्ना? जीपीएससी कित्याक दिना? स्पीकर सर, मिनिस्टरान ताका एक्सप्लेन केला ऑलरेडी. सिलेक्शन कमिशन कित्याक केला? हायकोर्टाक त्यांनी सांगला ऑलरेडी. सर हायकोर्टाक कोर्ट मारले आणि हायकोर्टाक सांगला स्क्रॅप करतले. कोर्टान सांगलेले आसा. हाऊस कमिटी जावपा जाय. स्पीकर सर, शंकर बामणकर टाइम दिता. नो स्पीकर सर. युरी बाब बसून घे. जे आमदारान हे प्रश्न जो मांडला. युरी बाब तुका टाइम दिता. येस शंकर बामणकर. युरी बाब बसून घे. शंकर बामणकर. स्पीकर सर, हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. शंकर बामणकर सगळे हाजेर हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. आता सर लेट द हाऊस कम टू नो. हाऊसान मंत्री नवा आहा, मुख्यमंत्री तोच आहा. हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. विजय बाब बसून घे. प्रश्न विजय विषय घेता. हाऊस कमिटी जाय. This is a major House committee scam. This is a scam. 70 crore scam. House 70 कोटी के scam. Speaker sir. This is a major scam, and you are playing with the innocent lives. कल्पाची सवय Second question. House committee postpone question. 70 कोटीचे scam.
सरकारी खात्यातल्या कोंकणीच्या वापरावेल्यान विधानसभा बरीच गाजली। जायते सरकारी खात्यांच्यो वेबसायटी आसात, पूण तांचेर कोंकणीचो पर्यायूच नाशिल्ल्याचें केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत सांगलें। दुसरे वटेन कोंकणीच्या विशयावेल्यान विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो। 113 मदल्या 12 सरकारी खात्यांच्या वेबसायटीचेर कोंकणीचो पर्याय आसा। महत्वाची गजाल म्हळ्यार ऑफिशियल लँग्वेज खात्याची वेबसायटूच माय भाशेन आशिल्ल्याचें विजयान ह्या वेळार दाखोवन दिलें। My question is, by what timeline that the government department and the offices will have a website with the option of Konkani? Unless we fix a timeline and it is monitored, nothing will happen. So I want an answer from the Honorable Minister. हाज्या फुडें म्हणजे येता त्या 4 फेब्रुवारी ऑफिशियल लँग्वेज डे आसा आनी तो पर्यंत आमी बऱ्योचश्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन करपा खातीर तेजें कामूय सुरवात केल्लें आसा। ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट जी आहा म्हळ्यार डिपार्टमेंटाची कोंकणी घालपाचो डिपार्टमेंट ती वेबसायट कोंकणी वर्जन ना। चॅक करून सांग म्हाका फट जालें रे भाशण म्हणटा न्ही चॅक करा म्हळ्यार तुमी भाशण म्हणटा म्हणून हे पळय हांगा दाखयता तुमकां हे नाल्यार प्लेस करता तुमकां ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायटीचे कोंकणीन ना। स्पीकर सर सरकारान एक एडवायझरी बोर्ड केल्लो केन्ना केल्लो 2012 हो एडवायझरी बोर्ड ताची कमिटी फॉर्म केल्ली कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट डिजिटल वर्जन म्हळ्यार इंग्लीश टू कोंकणी करपाक 2012च्यान हो बोर्ड डिफंक्ट आहा। सो दिस वॉज अ एडवायझरी बोर्ड फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन। प्रश्न विचारा न्ही प्रश्न म्हजो प्रश्न एक आहा फर्स्ट सप्लिमेंटरी 3 असतात केन्ना हो बोर्ड रिवायव्ह करतलो ना जॉयंट क्वेश्चनाक 3 असता चेक करा तुम्ही क्लब्ड क्वेश्चन तो विल इट बी रिवाइव्ड लास्ट तुवें केल्लो 2012 विचारा न्ही प्रश्न विचारा मुख्यमंत्री। स्पीकर सर तांणी जें सांगलें पळय न्ही बोर्ड 2012 केल्लो ताज्या उपरांत तो बोर्ड रिवायज करूंक ना स्पीकर सर तो बोर्ड आमी जाता तितके बेगीन रिवायज करता ओके डॅट इज देर आनी इन्क्लुडींग ऑफिशियल लँग्वेजीन बाकीची सगळीं कामां सुरवात केल्ली आसा। हांवें सांगलां तशें इन्स्ट्रक्शनूय ऑलरेडी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन रायटिंगान इन्स्ट्रक्शन धाडलां आमच्याय डिपार्टमेंटाचें आमी काम सुरवात केलां। Draft policy for making multilingual websites of all government offices, undertakings and prepared Devanagari software fonts for government computers. ही तुवें ड्राफ्ट पॉलिसी जेन्ना केल्या ही केन्ना केल्ली तेन्नाची ही तूं अपडेट करतलो काय म्हणटा हांव येस म्हूण सांग मागीर तुजें वर्बेटीम घेता आनी फुडल्या असेंब्ली सेशनात परते घालता तुवें फेब्रुवारी डेट दिल्या। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विजय सरदेसाय, वेंजी विएगस, एल्टन डिकॉस्टा आणि क्रूज सिल्वा हांचे सयत उच्च न्यायालयात 10 उपरांत सावंड बॅन ह्या आदेशाचेर उलयतना लोकांचेर आनी कार्यावळींचेर जावपी परिणामांचेर उजवाड घालो। ह्या आदेशात फेरबदल करून निदान उत्सव कार्यावळी आणि लग्न काजरा वेळार कांय वेळाची मेकळीक दिवची अशी मागणी ह्या फुडाऱ्यांनी केली। जाल्यार गोंय हे डेस्टिनेशन वेडिंग खातीर फामाद आसा आनी ह्या आदेशाक लागून बरीचशी लग्नां काजरां लोक कॅन्सल करपाक लागल्यात। गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो विचार करीत जाल्यार तातूंतल्यान सावंड पोल्युशन जावचें ना अशें स्पेशल वेन्यू तयार करपा खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डच्या वतीन परवानो दिवपाक कांय हरकत नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। स्पीकर जर मंत्र्याक ओपोज करून उबो रावंक ना ताणें जेन्ना उलयलां ताणें सीएमाक ताणें रिफर केलां 2 भशेन सोल्युशनां आसूंक जाय आनी हातूंत सीएम ऑल्सो नीड्स टू बी पार्ट ऑफ दीस सोल्युशन। एक म्हणल्यार की इफ यू आर गोइंग टू हॅव अ फॅसिलिटी बीच वेडिंगा खातीर ओ जी रिसॉर्ट्स चड करून आमी सावथ गोवाचे चिंततात कित्याक आतां मोपा जालां सावथ गोवा जर इफेक्ट जावपाक लागलें जाल्यार ती हॉटेलां बंद पडटलीं फाल्यां which is having a joint facility not on government land एक प्रायवेट मनीस फुडें सरता। आतां मिनिस्टरान सांगलें कितें की क्लोज डोरान आमकां पडूंक ना म्हूण तशें ना तें क्लोज डोरान पसून तुका सावंड जर भायर येता तूं तो बंद उडयतलोच लेट अस नॉट बी मिसइंटरप्रिटेड। द पॉयंट इज वॉट आय एम सेइंग टुमोरो somebody wants to put up a facility it may so happen that if the high court doesn't listen to you it's not in your hands High Court जर आयकना मागीर कितें करतलो सो एटलीस्ट somebody should come forward and the chief minister who is the chairman of the investment promotion board should give a assurance की बाबा आपण करूंक दिता म्हणून। स्पीकर सर विजयान जो इश्यू रेज केला तो इट इज नॉट ओन्ली फक्त म्हणजे गोंयकारांचीच लग्न अशें न्ही बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी गोंयान जाता तांचो इश्यू जाला आनी ताका लागून थोडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी आसा ती शिफ्टूय जावपाक लागल्या। शेवटी गोंयच्या इकॉनॉमीचो इश्यू आसा गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी विशेश करून नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशें म्हणून न्ही
तर जेंका अशा पद्दतीचे जर हाच्या खातीर स्पेशल जर वेन्यू क्रिएट करपाक जाय आसत जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान परमिशन दिवपाकूय काय हरकत ना. इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ द टुरिजम, डेस्टिनेशन वेडिंग आजुनूय वाडपाक जाय. म्हाका दिसता खूब लोक प्रिफर करतात गोंयांत येवन. हांव 2 दिसां पयलींच हांव वेडिंगा खातीर गेल्लो. पहिला धांक सगळें बंद करूनच ऑलरेडी एका हॉटेलांत गेल्लो. धांकूच तेंच्यांनी सगळें बंद केलां. तेंच्यांनी म्हाजे कडेन खंतय व्यक्त केली, नाल्यार धांकूच बंद जाल्यार आमकां लग्न कशेंय दिसना. लोक पयलीं 12-1 पर्यंत चलताले ते. लोकांनी शेवटी लोक इतके पयशे स्पेंड करता तेन्ना तांकां त्या पद्दतीत एन्जॉय करपाकूय मेळना. म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली कोणाक जर विचार आसत जाल्यार आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान अशा पद्दतीत वेन्यू रेडी करपा खातीर कंबायन येवन जर कोण करता आसत जाल्यार इवन दो द कन्वर्जन आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान कन्सिडर करपाक जाता. म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाचो यत्न चालू आसा आनी गोंयचो सरकार न्हिदला अशी टिका दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केलो. जेन्ना म्हादय न्हंय संबंधीत प्रकल्पाचो डिटेल रिपोर्ट कर्नाटकान दिलो तेन्ना गोंयचो सरकार खंय आशिल्लो असो प्रस्न सार्दिनान उप्रासलो. सध्या गोंय सरकार विरोधकांक दोश दिवपाक व्यस्त आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा. आदले सरकार म्हादय प्रस्नाचेर न्यायालयांत गेल्ले हे ते विसरल्यात, जे सध्याच्या सरकाराक न्यायालयांत मांडपाक अपयेस आयलां अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा. ह्या सरकारान आपले दोळे धांपल्यात आनी जेन्ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर्नाटकान दिलो आनीक तांणी आयज थिंगा डॅम बांदपाक डॅम बांदून उदक डायवर्ट जे केल्लें आसा तें गोंयकारांच्या पोटार आनी ओड्ड्यार पांयां दिल्लो आसा. तेन्ना हांव विचारता, तुमचो लॉयर बॉय न्हिदून आशिल्ले तुमकां कशें करूंक ना? तो DPR दिल्लो आसा आनीक केंद्रान हो तांचे फावराक वचपाक तांणी तयारी केल्ली आसा आनी दिवंक ना जाल्यार पर्यंत केंद्र सरकार तांचो कर्नाटका तांचो पळयना. तुमी तरी दोळे सारके उक्ते दवरल्यात. लोकांक इतले पयस वचून प्रोटेस्ट करपाची गरज नाका आशिल्ली. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां, असेंब्ली सुरू आहा, ताबडतोब असेंब्लीन पास करून दियात. दाखोवपाक सबंद गोंयकारांक हें नाका आनी गोंयकारांक हांव परबी दिता की तुमी सगळे इतले लोक सांगळे वचून सरकाराक दाखयले की आमकां मदय जाय आनी सरकार जो न्हिदलेलो आसा तांची दोळे उगडपाक तुमी हे प्रयत्न केले. 27,000 कोटींचे बजेट आशिल्ले गोंय राज्य वट्ट 26,500 कोटींच्या कर्जांत बुडलां. सरकाराचे कर्ज दिसान दीस वाडत आसा आनी चुकीच्या आर्थीक धोरणाक लागून अर्थसंकल्पांत जाहीर केल्ल्यो येवजण्यो पुराय करपाक लेगीत सरकाराक अशक्य जायत आसा. सरकाराच्या ह्या नियोजन नाशिल्ल्या आर्थीक कारभाराचेर कॅगान सरकाराक बरेंच धारेर धरलां. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. रिणाच्या वज्याखाली दबला राज्य सरकार. फाटल्या 5 वर्सांत 53% वाढला रीण. सरकाराचेर 26,521 कोटी रुपयांचे रीण. गोंयाक स्वयंपूर्ण करपी सरकाराचे पांय रिणान बुडल्यात. सरकारावेल्या रिणाचे वजे वाडून 26,521 कोटी रुपयांचेर पावला. फाटल्या 5 वर्सांत ह्या रिणान 53% वाढ जाला. रिणावेल्या जुराचीच रक्कम वट्ट 1,590 कोटी रुपया जाल्ल्यान सरकाराक 15% परस चड जूर फारीक करचे पडटा. ह्या सगळ्या गजालींचो सरकाराच्या अर्थसंकल्पाचेर गंभीर परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता. देखून अर्थसंकल्पात जाहीर केल्ल्या येवजणांची अंमलबजावणी कशी करची हो मोठो प्रश्न सरकारा समकार आसा. सरकाराच्या चुकीच्या अर्थीक धोरणांचेर कॅगान खर शब्दान टिका केल्या. कसलीच अर्थसंकल्पीय तरतूद करिनासतना सरकारान कोट्यांनी रुपयांचो निधी खर्च केल्ल्यान हे अर्थविशयक कायद्याचे उल्लंघन आशिल्ल्याचे कॅगान म्हटला. दुसरे वटेन रिणान बुडिल्ले सरकार वेगवेगळे इव्हेंट्स आयोजित करून जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करता असो आरोप विरोधकांनी केला. We want that money should percolate to the people. लोकांची लाडली लक्ष्मी स्किमाचे पैसे पावनात, गृह आधाराचे पैसे टायमान पावनात, and even the installments which are coming don't come on time. We don't want money to be spent on event managements. We have information I have with me on 10th October 2021
you tendered 3.6 crores for outdoor advertising, out of which you have paid 2.82 crores, knowing this election was coming. Ata October run, and you know that by January, February, the election code will come into force. For 3 months, what was this money being spent? Was this only nothing more than an event management firm running the government, or was this wasteful expenditure of public funds? Tumhi posh modon, आम्ही कितले जाण निवडून आयले, but this was the money of the public exchequer which was spent. एग्रीकल्चर मंत्र्याक खबर आसतलें की 1,25,00,000 रुपया टोकटेचे क्रॉप कॉम्पेन्सेशन अजून पेंडिंग आहा. तूं तें दिना आनी इव्हेंट करता त्या शेतकऱ्यांक हाडून कितें जाल्ला रे? बीजेपी सरकाराचो अचिव्हमेंट हाजे खातीर तुवें टेंडर दिला. बीजेपी, नॉट गोवा गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, म्हजो डिमांड आहा की हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन घे, नाजाल्यार हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. कित्याक शेकड्यांनी कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून सरकार काबार करता. मेन स्टेक होल्डरांचे पैसे दिना. ताणेच आतां म्हणिल्लें आहा की लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधाराचे पैसे पावूंक ना, शेतकऱ्यांचे पैसे पावूंक ना, आनी तुमी इव्हेंट करता. आर्थिक तूट भरून काडपा खातीर सरकारान ल्हान ल्हान बचतदारांचे पैसे कायम ठेवी तशेंच आरक्षीत ठेवींतल्यान पैसे उखल्ल्यात. सरकारान काडिल्ल्या रिणांतले बरेचशे रीण नॉन प्रोडक्टीव जावन रावला. ताका लागून रिणाचे जूर फारीक करपा खातीर आणखीन रीण घेवपाची नामुष्की सरकाराचेर आयल्या. फुडल्या 2 वर्सांत रीण आनी ताचे वयले जूर मेळून सरकाराक 10,277 कोटी रुपया फारीक करचे पडटले. अशी परिस्थिती आसतना सरकार आनीक रीण काडून सण आनी परबो मनयता असो आरोप विरोधकांनी केला. मुख्यमंत्र्यान मात विरोधकांचे हे आरोप फाफडून उडयल्यात. सरकाराक फाटल्या 3 वर्सांत 8,000 कोटी रुपयांची रीण घेवपाची परवानगी आसतना लेगीत सरकारान फकत 6,000 कोटींची रीण उखल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले. गेल्या 3 वर्सांत बाब प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसतना ताणें 6,450 कोटी मार्केट बरोईंग केल्लें आहा एज लोन्स. की हे तूं खंयचे स्किमीन बसयता? तो म्हणटा हे नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर. 6,000 कोटी लोन काडले म्हणून सांगलें. आमकां 3 वर्सां खातीर एप्रॉक्सिमेटली लोन घेवपा खातीर 8,000 सुमार आमकां परमिशन्स आशिल्ले. भितरले 6,000च घेतला. पयली गजाल 6,450. हय रे, 6,450. 8,000 आनी ऑड फिगर आमी लोन घेवंक शकताले, तितके घेवंक ना. दुसरें, सगळीं लोनां रिवायज केली. जी 13% आसली ती सगळी 7% हाडली. गेल्या 20 वर्सांक लोनां घेवन दवरलेली पळय न्हू, ती सगळी रिवायज करून 7% हाडली. ते म्हत्वाचें आसा तितके स्पीकर सर. गेल्या वर्सा सरकारान 12 इव्हेंट्सांचेर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन सरकारी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक अनुदानाचे हप्तेच मेळनात म्हणून लोक बोवाळ करतात. एका उतरान सांगपाचें म्हळ्यार आमदनी अठन्नी आनी खर्चा रुपया अशी सरकाराची अर्थीक स्थिती जावन रावल्या. हे परिस्थितीत केगाच्यो सुचोवण्यो लक्षांत घेवन सरकारान उपाय येवजण केली ना जाल्यार गोंयाक गंभीर अर्थीक संकश्टाक तोंड दिवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विरोधी पक्षांचे फुडारी म्हादयचो विषय तापोवन आपली राजकीय पोळी भाजपाक सोदता. या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो निषेध करीत तृणमूल काँग्रेसीन तिडक उक्तायल्या. आपले अपयश लिपोवपा खातीर विरोधी पक्ष म्हादयच्या विशयाचेर राजकारण करता असो आरोप मुख्यमंत्री करता अशें टीएमसी म्हणटा. गोंयची जीवनदायिनी आनी गोंयचे सैम चोरून गोंयकारांची फटवणूक जावची न्हय हाची जतनाय घेवप ही आमची जापसालदारकी आनी देखूनच आमी सगळे विरोधी पक्ष म्हादय विशया वयल्यान एकठांय आयल्यात अशें टीएमसीन ह्या वेळार स्पश्ट केलें. आमी काही पक्षांनी एक जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आझाद मैदानाचेर आनी आमी सगळ्यांक उलो मारलो की सगळ्यांनी आपले पक्ष मतभेद विसरून ह्या आमच्या गोंयकारा बरोबर ह्या आमच्या गोंयच्या अस्तित्वाचे लढाईक सगळे एकीकडे येवन ती जी चळवळ आसा तिची सुरवात करतना ती यशस्वी सुरवात करया असो आमी सगळ्यांक उलो मारलो. पण त्याच्या नंतर दुसरे दिसा मिटिंगेच्या आदले दिसा आमचे माननीय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाणे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणजे प्रेसाक ब्रीफ करता आसतना एक उल्लेख केलो की आझाद मैदानाचेर जे राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष आसले वेगळे वेगळे ते आपली राजकीय पोळी भाजपाक म्हादयचेर प्रयत्न करता. सो त्या विधानाचे हांव खंडन करता आनी ताचो निषेध करता. कारण राजकीय पोळी भाजपाक आमकां म्हादयची गरज ना. राजकीय पोळी जर म्हादयची कोण भाजता सो त्या खातीर आपले अपयश मुख्यमंत्री सपोशेद अपयशी जाल्लो आसा म्हादय वाचोवपाक आनी आपले अपयश लिपोवपाक खंय तरी
जेन्ना सगळे एकीकडे येता त्यांचे बरोबर आमी आमचे कर्तव्य म्हणून आमी गोंयकारां बरोबर एकीकडे येयल्या त्या वेळार आमी राजकीय पोळी म्हणून भासता हे उलोवप अत्यंत चुकीचें आसा. सो समस्त गोंयकारांक खबर आसा की राजकीय पोळी ह्या म्हादयेचेर कोण भासता आनी कोणाक भासपाची आसा. शिक्षकांक शेतकी सर्वेक्षण करपाक धाडिल्ल्यान पर्ये मतदारसंघात चडशा मुळाव्या शाळांनी शिक्षकांचो उणाव आसा. देखून शिक्षकांच्या फाटीचेर दिल्ले हे अतिरिक्त वजे रिते करचे अशी मागणी पर्येची आमदार देविया राणेन विधानसभेत केल्ली. ताचेर हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान तांकां दिलें. Because there's fear and anxiety in the minds of parents due to cancellation of classes, due to a shortage of school teachers in government primary schools Parye. Almost 28 teachers from GPS Parye have been commissioned as supervisors to carry out field work 3 days in a week for the agriculture census 2022-2023. And as most of the government primary schools are managed by a single teacher, there are no replacements. And schools are forced to remain closed at least 3 times in a week. So this is in addition to the shortage of teachers and non-availability of temporary replacements. The teachers of the GPS are already overburdened because besides their regular teaching, they have to handle other activities like the State Council of Education Research, Goa Samagra. So I request Honorable Chief Minister to please cancel their additional duties and keep them in the schools only. And this additional duty that they've got for the census, agriculture census, to please cancel it. Thank you. Speaker sir, Honorable MLA Mrs. Rane, तेंच्यांनी जो इश्यू मेन्शन केला हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन उलयतां. तेंच्यांनी कसलो सेन्सस दिला तो पळयता आनी वेळ पडलो जाल्यार तो कॅन्सल करता. राती ज्यो पार्ट्यो चलतात त्यो थळाव्या पुलिसांच्या आशिर्वादानूच जातात. हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान आरोप केला. मध्यानराती चलपी पार्ट्यांचेर सरकारान बंदी घाल्या, पूण कांय सुवातांचेर सगळे मॅनेज करून पार्ट्यो चलतात त्यो कश्यो कितें अशें तो विचारता. Parties which were going on past midnight were clearly in connivance with the police officers over there. I make this charge, and I know who was conducting these functions. I know who was allowing kona cholopache and kona bond korpache. So this kind of nonsense had to be stopped. This starts there. There were some constables also at the door selling the tickets. Okay. So I don't want to say that they were selling drugs, but you must understand what I say. If they call me for inquiry or investigation, I will come and name them. I will not publicly now let the inquiry start. proof I can establish it with all facts and figures. Thank you. I will not make statements without knowing, without studying. Sir, जेन्ना तुम्ही पोलीस इन्वॉल्व आहा, जेन्ना तुम्ही म्हटले तुमच्याकडे पुरावे आहा, हेतून हाय लेवलूय इन्वॉल्वमेंट आसा अशें दिसता. फकत सोकला लो लेवलाचे कांय जायना. You know how it is. If he is the driver of your vehicle who does and the boss doesn't know, once or twice you can excuse it. सद्दां परत जात तेन्ना in a systematic manner it can't happen. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.